सुमार 18,000 मेट्रिक टन डिझेल आणि 8,000 मेट्रिक टन पेट्रोल घेऊन एक टँकर मुरगांव बंदरात पावलो. सद्याक आमी आसा वास्को आणि आयज आमी एक न्यूज जी घेवन आयिल्ले आसा ती एक व्हेरी इम्पॉर्टंट क्रुशियल न्यूज आणि ती म्हणटा ती पेट्रोल आनी डिझेलाची अपडेट. आमी जाणा जायते फावट आमी पळयलां वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी शारांनी पेट्रोल पंपाचेर लोकांच्यो लायन्यो भरता आनी लोक पेट्रोल भरपा खातीर रातचे 1:30 2 सगळे पेट्रोल पंपाचेर वता आनी खंय तरी एक मनाक तांचे दुबाव आसा की हें गॅर जें पेटिल्लें आसा ताका लागून खंय तरी पेट्रोलाची शॉर्टेज जातली. हाजे पयलीं आमी पळयलें की CM प्रमोद सावंतानूय सांगिल्लें आसा की पेट्रोलाच्या खातीर भिवपाची गरज ना. आनी आमी आयज जे अपडेट घेवन आयिल्ले आसा आयज आमी सद्याक MPTचे भायर उबे आसा आनी आमी पळयता की हो पोर्ट जो आसा सद्याक इट इज कम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गायज फॉर गोवा. आनी ह्या पोर्टाच्या खातीर आयज आमकां कसल्याच गोंयाक हे पेट्रोल डिझेलाचे फरक पडना. आमचे कडेन जे सुत्रां कडेन आमी उलयले आमी आमचे फाटल्यान पळयता IOCL HPCL BPCL हांचे डिपोचे थोडे स्टाफा कडेन आमी उलयले आनी तांचे वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन आमी उलयले आनी तेन्ना आमकां कळून आयिल्लें आसा की सद्याक तरी एज ऑफ नाव आमी जेन्ना आतां उलयता वी हॅव गॉट 15 days मिनिमम स्टॉक आमचे कडेन सद्याक पडिल्लो आसा. गोंयांत कसलेच पेट्रोलाची डिझेलाची भिवपाची गरज ना. आनी जे आमी पळयलां हॉर्मुझ स्ट्रेटांतल्यान जायत्यो आतां बोट्यो आमचे इंडियन येवपाक चालू जाल्ली आसा. आमकां हाजे पयलीं आमी सांगिल्लें आसा की जे गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेल येता इट इज नॉट कमींग फ्रॉम द मिडल ईस्ट डायरेक्टली येना. वेगळे वेगळे रिफायनरी मोठ्यो मोठ्यो रिफायनरींतल्यान हें पेट्रोल आनी डिझेल गोंयांक हांगा रिफायन करतकर हें हांगा गोंयांत पावता. जेन्ना आमकां आयज आमी पळयलां की पोर्टान भितर हे बर्थ नंबर 8 जो आसा हातूंत भितर फक्त टँकर वेसल म्हणजे व्हडल्यो बोट्यो आसा ते पेट्रोल आनी डिझेल भरून येता. जे आमचे कडेन सद्याक इन्फॉर्मेशन आसा स्टॅटिस्टिक्स आमी जरी पळोवंक गेले आमकां अशें कळून येता की गोंयांत खंय पारादीप मेंगलोर मुंबय जामनगर असले व्हडले व्हडले रिफायनरींतल्यान खंय म्हयन्याक 3 बोटी येता टँकर बोट्यो आनी ते टँकरान भितर खंय डिझेल आनी पेट्रोल गोंयांत भरपूर प्रमाणान हांगा येता. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की आतां मेरेन एज ऑफ नाव 15 दिसांचो बॅर मिनिमम स्टॉक आसा आनी आमी आयजूच जाणा की प्रत्येक म्हयन्याक खंय गोंयांत 3 बोटी जे येता तातूंत आमी आयज पळयलां एक आत्तां पोर्टाचेर आमकां दिश्टी पडटा ब्रँड न्यू आत्ताच एक बोट हांगा भितर आयिल्ली आसा. सनमार्क्स येता ते बोटीचें नांव आसा आनी सद्याक जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की 18,000 मेट्रीक टन डिझेल आणि 8,000 मेट्रीक टन पेट्रोल ते खंय आज घेवन आयिल्ले आसा. प्रत्येक म्हयन्याक 3 बोटी येता. जी पयली बोट आशिल्ली ती जगपंकी म्हणटा ती बोट आयिल्ली 3 मार्चाक सुमार. ताचे मागीर मदीं 15 तारखेक सुमार सनमार्क सॉंगबर्ड म्हणून कंपनीचे टँकर आयिल्लो आनी आतां जस्ट आमी जेन्ना आमी अशें उलयता आमकां कळून आयिल्लें आसा की MPTन आयज एक नवो टँकर सनमार्क सितार म्हणटा तो आज गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेल घेवन आयिल्लो आसा. खंय तरी आमी पळयता की लोकांनी अननेसेसरी लोक पॅनीक करता सगळे वाठारांनी होच बोवाळ आसा आनी आमकां सुद्दां कितलेशेच लोकांचो फोन आयलो बाई पेट्रोल आसा मरे डिझेल आसा मरे मेळटलें मरे काय म्हणून. आयज आमी सांगूंक सोदता जस्ट सुत्रां कडेन उलोवन आमी जस्ट फ्रेश तुमकां न्यूज अपडेट दिवंक सोदता की गोंयांत सद्याक तरी पेट्रोल आनी डिझेला खातीर भिवपाची गरज ना. आयज हांगा पोर्ट आसा पोर्टान भितर टँकर म्हयन्याक 3 टँकर मोठ्या प्रमाणात डिझेल आनी पेट्रोल घेवन येता. आनी आयज जी बोट लागल्या जस्ट जी बोट लागल्या तातूंत आमकां कळून येता की 18,000 मेट्रीक टन डिझेल आनी 8,000 मेट्रीक टन पेट्रोल ती हांगा घेवन आयिल्ली आसा. सद्याक कसलेंच टेन्शन करपाची गरज ना आनी पेट्रोल सद्याक तरी 15 दिसांचे कडेन गोंयां कडेन स्टॉक आसा वास्कोच्यान. पेट्रोलाचो साठो आसा लोकांनी काचाबूल जावन पेट्रोल पंपांचेर गर्दी करची न्हू अशें आवाहन पेट्रोल पंप धनी संघटनेचो अध्यक्ष नरहर ठाकुरान केला. सद्या आतां जर तूं म्हाका विचारशी म्हजो पंप सद्या ड्राय आसा कित्याक म्हाका सकाळीं 6,000 पेट्रोल आयिल्लें तें 3 वरां भितर काबार जालें. आतां म्हाका परत 12,000 पेट्रोल येवपाचें आसा. गोंयांत म्हज्या हाज्या प्रमाणे फुडल्या 14-15 दिसांचो स्टॉक आसा. आमची सिस्टम डिलिव्हरी सिस्टम आनी हे जे लोड्स बिड्स आसा ते सुद्दां आयच्यान रेगुलेट जातले. जांकां 18,000 जाय जाल्यार येया आनी वरां पूण रेगुलेट जातलें तेन्ना कसलीच काळजी करपाची गरज ना. तेन्ना म्हजो तुमकां रिक्वेस्ट की कस्टमरांनी समजून घेया की जर एक पंप जर ड्राय जर पडलो जाल्यार तो प्रॉब्लेम न्हय. ताका सेल चड जालो त्या दिसा एक्सपेक्टेड ना म्हणून तूं त्या पंप मालकाक नाल्यार ताच्या मॅनेजराक विचारा कस्टमर तुजो दुसरो लोड कितल्यांक येवं बाबा आपूण त्या टायमार येता तुमकां लोड मेळटलो सारको कांयच ना स्टॉक शॉर्टेज ना कसलेंच प्रॉब्लेम ना. पेट्रोल सोंपतले ह्या भयान लोकांनी सकाळच्यानूच पेट्रोल पंपांचेर गर्दी केल्ली. दनपार मेरेन गर्दी मातशी कमी जाल्ली दिसून आयली. मजगती कदंबा खाजगी पेट्रोल पंपांचेर डिझेल भरतना दिसून आयल्यो.
फाटल्या 4-5 दीस जाले की डिझेलाचेर आमकां हें जालां, कारण की आमी जे डिझेल पयलीं आमचे कदंबा घेताले ते आमकां बाकीच्या पेट्रोल पंपांनी आमकां सेम आसताले रेट. सो तेंच्यांनी आतां सडनली कंपनीन जे इन्स्टिट्यूशन आहा जावं कदंबा सारके तांकां जे डिझेल लागता तेंच्यांनी रेट हो सेपरेट दवरले कडा ₹110 पर लिटर. सो आमकां 110 असल्या कारणान जवळ जवळ ₹22 आमकां चड पडटा आमकां. त्या खातीर आमच्या KTC आमच्या सगल्यो बशी आसा त्यो मडगांवचे जावं फातोर्डा जावं सगळ्या डिफरंट पेट्रोल पंपाचेर गोंयभर आमचे ते पेट्रोल डिझेल घालता आनी कॅश पयशे दिता तांकां. सो त्या खातीर इश्यू कांय ना. फक्त समज आनी सुद्दां जर कितें शॉर्टेज बी जालें अशें म्हणटा अशें मागीर आमकां काय शॉर्टेज अशी जाली काय दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.